गांवगिऱ्या वाठारांत पिकपी शेतकी वस्तूंक प्रसिद्धी मेळोवंक जाय म्हणून कर्नाटकाच्या जोयडा तालुक्यांत कंदमूळ महोत्सव गोंयचो सभापती तवडकरान महोत्सवाचें उक्तावण केलें. आयज सेंद्रीय उत्पादनांक खूब म्हत्व आसा. सेंद्रीय पद्दतीन केल्ले शेतकी वस्तू विकत घेवपाक शहरांतल्यान लोक गांवगिऱ्या वाठारांत येता म्हणून तेचें उलोवप. प्रोडक्ट खंय मेळटा जाल्यार ते जेवढा मेळटा हें सांगपाक जाय आमकां आनी ते लोकांनी व्हरपाक येवपाक जाय. ती अशे तरेचे म्हणजे कोणाक कळपाक जाय, पयशेकाराक कळपाक जाय. आमी गांवांक करून ते जावचें ना आमचें, गांवांक आयोजन करून जावचें ना आमचें. आमी शहरांनी व्हरपाक जाय न्ही. म्हाका दिसता फुडल्या वर्साक आमी प्लॅन करुया. काम करपाची, कश्ट करपाची परंपरा आसा, संस्कृती आसा, तुमी कायम दवरात. आज ना फाल्यां एक दीस आसा न्ही, जग सगळें परत आमचे कडेन येतलें. आमी ज्या दिसाक कश्ट करपाक सोडटले आनी आमचे हें जर ना जालें जायत न्ही, ना जालें जाल्यार तें सगळें सोंपतलें. आनी त्या मुळे हांव कृपया करून आसा, कश्ट पडूं दी, त्रास आसा आमकां, पण ह्या सगळ्या गोश्टी खातीर तुमी मातशें रावात, भरपूर अजुनूय कश्ट करात. ह्या सगळ्या फुडले दीस आसा न्ही, आमचे पूर्ण संस्कृती बाकी हे सगळें ऑर्गेनीक आसा न्ही, ऑर्गेनिका कडेनच जग फावट येता. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे.